नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत अमित शाह पहिलेच फावट गोंयांत दाबोळे सावन पणजे आझाद मैदाना मेरेन रॅली आनी सभा, आमदार पदाधिकाऱ्या बरोबर बसका, शेड्यूल पॅक. भर गिमात कालोराच्या संकश्टान गोंयांत नळाचें उदक ना जावप नित्याचेच. लोकांनी घेराव घातल्यार पीडब्ल्यूडी चूक मारता 20 खात्याच्या माथ्यार. परत लोकांक चुकीची लायटीची बिलां. म्हापश्या काँग्रेसीन घालो 20 अधिकाऱ्यांक घेराव. 20 खाते जीएल मिटर रिडर चूक घालतात एकामेकांच्या माथ्यार. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक कोर्टाची थाकाय. तशें दिल्लीतल्या बंगल्यार फरारी मिकी पाशेकोचो सोद घेवंक काडिल्ले सर्च वॉरंट रद्द. मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो आदेश. अंदू नवी पुस्तकां छापचे ना. पोरूचीच पुस्तकां भुरग्यांनी घेवपाची. पुस्तकां बरे तरेन सांबाळटल्या भुरग्यांक इनामां. प्रयोग यशस्वी जाल्यार फुडें चालू. शिक्षण खात्याचो चल्ला विचार. आनी ब्राझीलच्या क्लबाक खेळपाचे रोमियो फर्नांडिसाचे स्वप्न सोंपले. आयएसएल गाजोवपी एफसी गोवाचो मिडफिल्डर 3 म्हयन्यां भितर ब्राझीलांतल्यान घरा. खबर विस्तारान. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्या उपरांत अमित शाह पहिलेच फावट गोंयांत येता. बिरेस्तारा सकाळी गोंयांत पावल्या उपरांत ताची पयली पत्रकार परिशद जातली. सांजे ताची पणजे आझाद मैदानार जाहीर सभा जातली. सभेक 8 ते 10 हजार कार्यकर्ते येवपाची शक्यताय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकारान उक्तायल्या. अमित शहाची पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडेन 2 वरां बसका जातली. ते उपरांत रातचो तो आमदारांक मेळटलो. फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दाबोळी विमानतळाचेर ताचें आगमन जाता आनी थंय मुरगांव तालुक्याचे सगळे कार्यकर्ते बँड बाजा वाजोवन घोशणा दिवन ताचें थंय स्वागत जातलें आनी थंयच्यान मागीर ते सादारण 11:30 वरांचेर मेर्शी सर्कला कडेन पावतले. मेर्शी सर्कला कडेन ताचें मोटरसायकल रॅलीन ताका आमी आमच्या प्रदेश कार्यालया कडेन हाडटले. थंय ताचें स्वागत आसतलें आनी 5 मिनटां मागीर कार्यालयान रावन ते मागीर मांडवी हॉटेलांत वतले. 12:30 वरांचेर मांडवी हॉटेलांत ही प्रेस ते घेतले. सादारण 3 वरांचेर हांगासरले गोंयचे प्रमुख कार्यकर्ते ऑफिस बेरर पार्टीचे, प्रदेशाचे, दोनी जिल्ल्यांचे आनी मतदारसंघाचे अध्यक्ष हांचे बरोबर एक ते वार्तालाप करतले. सादारण 2 वरां संघटनेचें जें कितें हांगा चलता तेचो उहापोव करतले आनी मागीर ते जाहीर सभेक येवपाक भायर सरतले. जाहीर सभा जातकच सादारण 9:30 वरांचेर आमदारां बरोबर आनी मंत्री हांगसर विधिमंडळ गट आसा तेंचे बरोबर मिटींग आसा ती करतकच हो कार्यक्रम सोंपतलो. सकाळीं सादारण 8 वरांचेर ते वास्कोसून म्हणजे दाबोळी एअरपोर्टा वयल्यान फ्लाय जातले. पावसाची शक्यता म्हणून आमी बारीक ग्रावंडारूच सभा दवरल्या. 8 ते 10 हजार कार्यकर्ते सभेक आसतले. पावस वाऱ्यान लायटीचो आपालिपा आनी आत्र्या पयऱ्यान शटडावनाक लागून गोंयभर उदका पुरवणेचेर सध्या बरोच परिणाम जाला. भर गिमात आत्र्या पयऱ्यान उदकूय नाच जावंक लागिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. बुधवारा सांतिनेज पीडब्ल्यूडीच्या इंजिनियराक चाळवल्ल्या लोकांनी घेराव घालो. ताणें सरळ लायटीच्या खात्याच्या माथ्यार मारला. पीडब्ल्यूडी नित्याक उदक पुरवण प्रकल्पांतल्यान 500 MLD उदक काडटा. पावसाळो सुरू जाय मेरेन खंय उदकाचो कसलोच हुस्को ना. भर गिमात एके वटेन कालोर तेंगशेर जाल्यार नळ आटपाक लागल्यात. पीडब्ल्यूडी लायटीच्या खात्याचेर घालता. वीज पुरवण बंद पडटा नाजाल्यार शटडावन घेतात तेन्नाच खंय उदका पुरवणेचेर परिणाम जाता. फाटले कांय दीस उदकाच्यो कटकटी सुरू जाल्ल्यान तिडकल्ल्या सांतिनेजकारांनी पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. प्रुडंटान पीडब्ल्यूडीक विचारलें. गोंयाक दर दिसा 500 MLD उदक लागता. वेगवेगळ्या उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान 450 MLD उदक सोडटात. साळावले 201 MLD, ओपा 150 MLD, पाडोशे 75 MLD, चांदेल 15 MLD आनी चापोली 10 MLD उदका पुरवण जाता. ह्या सगळ्या प्रकल्पांतल्यान मेळून पीडब्ल्यूडी 450 MLD उदक धाडटा.
उरिल्ले 50 MLD बारीक सारीक प्रकल्पांतल्यान धाडटात. ग्रामीण उदका पुरवण येवजणे खाला गोंयभर बारीक बारीक 200 पंपिंग स्टेशनां आसात. PWD म्हणटा गोंयान उदकाची उणाव ना. धरणांनी आसा तो सांठो खंय पावसाळ्या मेरेन पुरो. आतां वेगवेगळ्या धरणांतली उदकाची पातळी पळयात. साळावले, अंजुण, चापोली, आमटाणे आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी पळयात. साळावले, चापोली आनी पंचवाडी धरणांतलो उदकाचो सांठो गेल्या वर्सा परस बरो आसा. अंजुणे आनी आमठाण्या मात उदकाची पातळी मातशी पडल्या. बुधवारा सांतिनेजच्या लोकांनी PWD इंजिनियराक घेराव घालून जाप विचारली. तो म्हणटा ओपा उदका पुरवण प्रकल्पान लायट गेल्ल्यान खंय पणजे उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला. काल आनी पयर ओपा काल इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें अर्द वर आनी पयरूय इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें. आनी असो इलेक्ट्रिकल इंटरप्शन जालें की मातशें पणजे हांगा थोडे एरिये उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. पूण तो कितें जालो आनी ते अर्द वरान लायट आयली. वीज खातें म्हणटा सगळें बरें चल्लां. मात PWD उलयता ते पळयल्यार परिस्थिती वेगळीच. मात इतले मजगतीं भर गिमात भर कालोरान गोंयकार उदकाक पातेशेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लायटीच्या खात्याचो कारभार अजून जाग्यार आयिल्लो ना. बिलांचो घोळ सोंपून सोंपना. लोकांक 3-3 म्हयन्यांची बिलां एकदम वाडोवन दिल्यात. वाडिल्लीं बिलां बदलून घेवंक म्हूण लायटीच्या कचेऱ्यांनी रेक्टिफिकेशन डेस्काची वेवस्था केल्या. लोकांची थंय गर्दी पडटा. तिडकल्ल्या लोकांनी म्हापशा ईक घेराव घालो. वीज मंत्री मिलिंद नायक फुडल्यो येवजण्यो सांगता. GL म्हणटा वीज खात्याक विचारात. लायटीच्या बिलांचो घोळ सोंपना. खात्याक 17 खेपो सांगून आनी मंत्र्या मेरेन विशय पावूनय भरमसाट बिलां येवपाची येतातूच. बिलां दिवपाचो कंत्राट GL कडेन. बिलां दिवपी कंपनी बदलिल्ल्यान नवे वेवस्थेत कोफुसांव जाला म्हूण लायटीचें खातें मान्य करता. रेक्टिफिकेशन कावंटराचेरूय आतां झुंबड पडपाक लागल्या. इतलो गोंदळ. उत्तर गोंयच्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी म्हापशां थंयच्या ईक घेराव घालो. आयज आमी उत्तर गोंय जिल्हा समितीचे वांगडे आनी थोडे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आयज एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमी हांगा मेळ्ळे आनी लोकांची जी गाराणी आसली आनी लोकांची जी मागणी आसली ती आमी तांकां सादर केल्ली आसा आनी आमचे थोडे डिमांड घातलेले आसा. दुसरे वटेन वीज मंत्री APDRP येवजणेच्यो गजाली सांगता. अर्दी कामां खंय जाल्यांत, अर्दी जावपाची उरल्यांत. केंद्रा कडच्यान खंय पयशे आयल्यात. वर्ग आहा तो पार्टाक अबाउट 647 CR ला ते फायल मुवमेंट चालू आहा. अशें दोनूय मेळून पार्ट A आनी B. हे पार्ट A आनी B RAPDRP जर गोंयान कंप्लीट जाले जाल्यार दीस वील स्ट्रेंथन ओवरऑल डिपार्टमेंट म्हणजे तितून फिजिकल म्हणजे काम सायटी वयले कितें आहा तें धरून आनी ऑल लेटस्ट टॅक्नोलॉजी ते सगळें अशें धरून हे दोनूय पार्ट दोनूय मेळ्ळे उपरांत 647 + 116 म्हणजे अबाउट RAPDRP 1 and 2 धरले जाल्यार करपाक तितूंतलो पार्ट A ऑलमोस्ट क्लियर जायत येयला. म्हणजे केन्ना एनी टायम जावं त्या पार्ट एचे थोडे कामय ऑलरेडी जाल्ले आहा. वीज मंत्री फुडले येवजण्यो सांगतात. GLाक विचारल्यार ते म्हणटात मिटर रिडर जे रिडींग हाडून दितात ते प्रमाण बिलां वतात. कोफुसांवांक GL जबाबदार ना. मात फाटले म्हयन्याचे म्हयने जाले लोकांक लायटीच्या बिलांच्या धचकपाटांतल्यान भायर काडपाक कोणाकूच अजून जमना. गोंयकारांची सुटका ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. युवेक विराम.